सरकाराची कसलीय कामां जाव ती करून घेतलो जाल्यार ताका एक सरकारान नेमिल्ली प्रक्रिया आसता। ती प्रक्रिया पाळूनच ती कामां जावपाची। प्रशासनात पारदर्शकता आसची या हेतान ती प्रक्रिया थारायल्या। मात दरेक प्रक्रियेक आता चोर वाटो तयार जाल्यात आणि तेवूय कायद्याचो आधार घेवन। नमस्कार आणि येवकार, हांव ज्ञानेश्वर वरक आणि तुम्ही पळयता ही प्रुडंटाची खाशेली कार्यावळ। पोरू म्हळ्यार वर्ष 2023त मंत्रिमंडळान वेगवेगळ्या सरकारी खात्यांनी जाल्ल्या कोट्यांनी रुपयांच्या कामांक पोस्ट फॅक्टो अप्रुव्हल दिला। एखाद्या खात्याक कसलेय काम अर्जंट करपाचे आसता तेन्ना ताच्या खातीर टेंडर वा हेर कसलेच नेम अटी पाळिनासतना अर्जंट बेसिसाचेर काम करून घेतात। मात हातूंत जाला अशें की कांय अधिकारी आणि मंत्री वा आमदार आपल्या मनशांक जाय तशें कामां दितात आणि ताचेर कितलेशेच फावट गरजे भायर पयशे खर्च करतात म्हूण आरोप जातात। कारण थंय टेंडर नाशिल्ल्यान लोवस्ट बिडर मेळच ना आणि कोण काम करता तो जाय तशे पयशे सरकाराकडच्यान वसूल करून घेता। आता पोरू एकाच वर्साक कितल्या कामांक मंत्रिमंडळान पोस्ट फॅक्टो अप्रुव्हल दिला ते पळयल्यार हे सरकाराचे मिनी बजेटूच म्हणपाचें। फाटल्या एकाच वर्सा 244 कोटी 78,28,911 रुपयाच्या वेगवेगळ्या कामांक मंत्रिमंडळान पोस्ट फॅक्टो अप्रुव्हल दिला। माहिती आणि प्रसिद्धी खात्यात पोरू 7 कोटी 32,36,148 कोटीच्या कामांक मंत्रिमंडळाच्या बसकेत पोस्ट फॅक्टो अप्रुव्हल दिला। 2018 ते 2022 मेरेन सरकारी कार्यावळींक झेवियर साऊंड सिस्टमान साऊंड सिस्टम लायिल्ली। ताचे 12,27,650 रुपयाचे बिल फारीक करूंक माहिती आणि प्रसिद्धी खात्याक 21 फेब्रुवारी 2023 दिसा जाल्ल्या मंत्रिमंडळाच्या बसकेत मान्यताय दिला। 13 ऑगस्ट 2022 दिसा उत्तरेक आणि दक्षिणेक आझादी का अमृत महोत्सव निमतान सरकारान तिरंगा रॅली काडिल्ली। ताचेर पुराय खर्च 2,60,70,979। खर्च करपी सनलायट मिडिया कंपनीचे बिल फारीक करूंक माहिती आणि प्रसिद्धी खात्याक 21 फेब्रुवारी 2023 दिसा जाल्ल्या मंत्रिमंडळाच्या बसकेत मान्यताय। 9 ते 11 डिसेंबर 2022 दिसा पणजे जाल्ल्या 9व्या वर्ल्ड आयुर्वेदा काँग्रेस अँड आरोग्य एक्सपो 2022चे 15 लोकल न्यूजपेपर आणि 9 टीव्ही चॅनलांक सरकारान जाहिराती दिल्ले। ताचे 38,12,896 रुपयाची बिला फारीक करूंक माहिती आणि प्रसिद्धी खात्याक 10 मे 2023 दिसा जाल्ल्या मंत्रिमंडळाच्या बसकेत मान्यताय। सुपर डिजिटल कंपनीक 3x6 सायजीचे 1000 नॉटलिट स्टँड तयार करून ते प्रिंट करून दिवपाचे आणि 500 5x3 सायजीचे फ्लेक्स बॅनर करपाचे काम दिल्ले। पुराय खर्च 20,65,000 रुपयाचेर पावलो। ताचे बिल फारीक करूंक माहिती आणि प्रसिद्धी खात्याक 10 मे 2023 दिसा जाल्ल्या मंत्रिमंडळाच्या बसकेत मान्यताय। 24 डिसेंबर 2022 दिसा पणजे सागर मंथन कार्यावळ जाल्ली। ती कार्यावळ भारती प्रकाशन लिमिटेड कंपनीन घडोवन हाडिल्ली। तांचे 1,52 लाखाचे बिल फारीक करूंक 25 मे 2023 दिसा जाल्ल्या मंत्रिमंडळाच्या बसकेत मान्यताय। 24 ऑगस्ट 2022 दिसा ईशा फाउंडेशना वांगडा कबलात करून श्यामाप्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियमात सेव्ह सॉयल कार्यावळ जाल्ली। ताच्या स्टेडियमाचे 34,14,404 रुपयाचे भाडे स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ गोवाक दिवक माहिती आणि प्रसिद्धी खात्याक 25 मे 2023 दिसा जाल्ल्या मंत्रिमंडळाच्या बसकेत मान्यताय। सौरभ दळवी ॲडव्हर्टायझिंग फोटोग्राफी कंपनीन जुवारीच्या नव्या पुलाचे ड्रोन शूटिंगाचे काम केल्ले। तांचे 65,000चे बिल फारीक करूंक 15 नोव्हेंबर 2023 दिसा जाल्ल्या मंत्रिमंडळाच्या बसकेत मान्यताय। फेब्रुवारी 2023 ते ऑक्टोबर 2023 मेरेन सरकारच्या येवजण्यांविशयी रेडिओ वरवीं लोकांमदी जागृताय केली। ताचे 2,80,80,246 रुपयाचे बिल फारीक करूंक 15 नोव्हेंबर 2023 दिसा जाल्ल्या मंत्रिमंडळाच्या बसकेत मान्यताय। भलायकी खात्यात पोरू 26,40,39,509 कोटीच्या कामांक मंत्रिमंडळाच्या बसकेत पोस्ट फॅक्टो अप्रुव्हल दिला। जीएमसीत कोविडा वेळार मिसिस तपश्चर्या एंटरप्राइजेस कंपनीकडच्यान 5,760 RT-PCR रोची किट घेतिल्ले। तांचे 32,51,869 रुपयाचे बिल फारीक करूंक भलायकी खात्याक 21 फेब्रुवारी 2023 दिसा जाल्ल्या मंत्रिमंडळाच्या बसकेत मान्यताय। कोविडा वेळार 4,12,000 mgचे गुळये भलायकी खात्यान रायकर डिस्ट्रीब्युटरा कडल्यान घेतिल्ले। तांचे 99,08,000 रुपयाचे बिल फारीक करूंक भलायकी खात्याक 24 मार्च 2023 दिसा जाल्ल्या मंत्रिमंडळाच्या बसकेत मान्यताय। मोल्बिया डायग्नोस्टिक कंपनीन हॉस्पिटल भलायकी सेंटरांनी किट सप्लाय केल्ले। एक किट 1,000 रुपया अशो 20,000 किट तांच्यांनी सप्लाय केल्ले। ताचे आनी 12% टॅक्स अशें मेळून 2,24,00,000 रुपयाचे बिल फारीक करूंक भलायकी खात्याक 6 एप्रिल 2023 दिसा जाल्ल्या मंत्रिमंडळाच्या बसकेत मान्यताय। जीएमसीत रेडिओलॉजी डिपार्टमेंटान
इलाइट कंपनीकडच्यान कॉम्प्युटरायज रेडिओलॉजी सिस्टमाक 400 फ्युजी फिल्म्स घेतिल्ले। ताच्या 35,14,992 रुपयाचे बिल फारीक करूक भलायकी खात्याक 6 एप्रिल 2023 दिसा जाल्ल्या मंत्रिमंडळाच्या बसकेत मान्यताय। भलायकी खात्यान 13 स्टाफ नर्सिंग 2017 ते 2019 मेरेन 2 वर्सां कॉन्ट्रॅक्टार नेमिल्ले। तांची 2 वर्साची सॅलरी 28,90,302 रुपया जाता। ती सगळी फारीक करूक भलायकी खात्याक 6 एप्रिल 2023 दिसा जाल्ल्या मंत्रिमंडळाच्या बसकेत मान्यताय। जीएमसीत वेस्ट मॅनेजमेंट हाताळपी गोवा हेल्थ मॉनिटरिंग सर्व्हिसेस कंपनीचे म्हयन्याचे 41,400 रुपया भाडे। डिसेंबर 2021 ते फुडली 3 वर्सां त्याच दरान भाडे फारीक करूक भलायकी खात्याक 25 मे 2023 दिसा जाल्ल्या मंत्रिमंडळाच्या बसकेत मान्यताय। तपश्चर्या एंटरप्राइजेस कंपनीन जीएमसीत 5 कोटी केमिकल सबस्टन्स सप्लाय केले। जाल्यार वेलनेस फॉरएवर मेडिकल प्रायवेट लिमिटेड कंपनीन जीएमसीत 10 कोटीचे ड्रग्स सबस्टन्स आणि वखदां सप्लाय केली। तांच्या पुराय 15 कोटीचे बिल फारीक करूक 1 ऑगस्ट 2023 दिसा जाल्ल्या मंत्रिमंडळाच्या बसकेत मान्यताय। खेळा खात्याक पोरू 2,65,92,359 कोटीच्या कामांक मंत्रिमंडळाच्या बसकेत पोस्ट फॅक्टो अप्रुव्हल दिला। खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सलन्साक मिस चणेकर कॅटरर्सान जून 2023 ते मार्च 2024 मेरेन कॅटरिंग सर्व्हिस दिल्ली। तांच्या 1,70,24,000 रुपयाचे बिल फारीक करूक 29 नोव्हेंबर 2023 दिसा जाल्ल्या मंत्रिमंडळाच्या बसकेत मान्यताय। ऑगस्ट 2022 ते मार्च 2024 मेरेन खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सलन्सात 14 सपोर्टिंग स्टाफ कॉन्ट्रॅक्टाचेर घेतिल्ले। तांची 50,02,000 रुपयाची सॅलरी फारीक करूक खेळा खात्याक 10 मे 2023 दिसा जाल्ल्या मंत्रिमंडळाच्या बसकेत मान्यताय। खेळा खात्यातली 45,66,359 रुपयाची पेंडिंग बिलां फारीक करूक 25 मे 2023 दिसा जाल्ल्या मंत्रिमंडळाच्या बसकेत मान्यताय। पीडब्ल्यूडी खात्यात पोरू 174 कोटी 88,71,031 कोटीच्या कामांक मंत्रिमंडळाच्या बसकेत पोस्ट फॅक्टो अप्रुव्हल दिला। 2016 ते 17 ह्या वेळार दिल्ली आशिल्ल्या गोवा निवासातले एसी मेंटेनन्स आणि ऑपरेशन कंडिशनात दवरूक 30,24,000 रुपयाचो खर्च केल्लो। ताचे बिल फारीक करूक पीडब्ल्यूडी खात्याक 21 फेब्रुवारी 2023 दिसा जाल्ल्या मंत्रिमंडळाच्या बसकेत मान्यताय दिला। वाळपय मतदारसंघात उसगांव पंचायत वाठारांतलो बोंडलाचो अंतर्गत रस्तो इम्प्रूव्हमेंट करूक जाग्यार घालूक 51,75,800 रुपयाचो खर्च केल्लो। आगियार कन्स्ट्रक्शन कंपनीन काम केल्ले। ताचे बिल फारीक करूक पीडब्ल्यूडी खात्याक 10 मे 2023 दिसा जाल्ल्या मंत्रिमंडळाच्या बसकेत मान्यताय। गोंयांत जाल्ल्या G20 परिशदेक 40 वेगवेगळ्या कामांचेर पीडब्ल्यूडी खात्यान वट्ट 154 कोटी 31,36,963 रुपया खर्च केल्ले। पुराय बिल फारीक करूक 12 जुलै 2023 दिसा जाल्ल्या मंत्रिमंडळाच्या बसकेत मान्यताय। पीडब्ल्यूडी खात्यान आल्तीन गेस्ट हाऊसाचे काम केल्ले। गेस्ट हाऊसात 41 सादे आणि 4 VIP रूम आसात। तातूंत हाऊसकीपिंग, कॅटरिंग, लायटीचेर लक्ष दवरूक जुलै 2020 ते जून 2023 मेरेन खात्यान 4 कोटी 67,50,296 रुपया खर्च केले। सगळी बिलां फारीक करूक 27 सप्टेंबर 2023 दिसा जाल्ल्या मंत्रिमंडळाच्या बसकेत मान्यताय। पीडब्ल्यूडी खात्यान वेगवेगळी 10 कामां हातात घेतिल्ली। ताचेर खात्यान 15 कोटी 7,84,000 खर्च केला। सगळी बिलां फारीक करूक 29 नोव्हेंबर 2023 दिसा जाल्ल्या मंत्रिमंडळाच्या बसकेत मान्यताय। पर्यटन खात्याक पोरू 16 कोटी 18,79,680 कोटींच्या कामांक मंत्रिमंडळाच्या बसकेत पोस्ट फॅक्टो अप्रुव्हल दिला। पर्यटन खात्यान 17 सप्टेंबर 2022 दिसा स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर मिशना खाला स्वच्छता कार्यावळ घडोवन हाडिल्ली। ताचेर खात्यान 84,11,680 रुपया खर्च केला। सगळे पैसे फारीक करूक 12 जुलै 2023 दिसा जाल्ल्या मंत्रिमंडळाच्या बसकेत मान्यताय। कॉन्सेप्ट कम्युनिकेशन लिमिटेड मुंबईन 3 वर्साच्या काळा खातीर गोंय पर्यटन खात्याचे पब्लीक रिलेशन आणि मार्केटिंग काम पळयल्ले। ताचे 15 कोटी 34,68,000 बिल फारीक करूक 15 नोव्हेंबर 2023 दिसा जाल्ल्या मंत्रिमंडळाच्या बसकेत मान्यताय। वीज खात्याक पोरू 7 कोटी 23,30,788 कामांक मंत्रिमंडळाच्या बसकेत पोस्ट फॅक्टो अप्रुव्हल दिला। 1 जुलै 2023 ते 30 जून 2024 मेरेन वीज खात्यान IT सर्व्हिस दिवपी मिसेस RECP DCL कंपनीच्या सर्व्हिस वाडीक मंत्रिमंडळाची मान्यताय। वांगडा ताची 7 कोटी 23,30,788 रुपयाची बिलां फारीक करूक 20 जुलै 2023 दिसा जाल्ल्या मंत्रिमंडळाच्या बसकेत मान्यताय। येणावळ खात्याक पोरू 1 कोटी 23,68,709 कामांक मंत्रिमंडळाच्या बसकेत पोस्ट फॅक्टो अप्रुव्हल दिला।
मोकासो जमिनीविषयी अभ्यास करूक नेमिल्ल्या समितीक कायद्याविषयी आणि हेर बाबतीत मजत करूक ND अगरवाल आणि शरद मराठेची येणावळ खात्यान नेमणूक केली। 19 सप्टेंबर 2022 ते 18 मार्च 2023 मेरेन ह्या दोगांनी समितीक मजत करपाचे काम केले। तांचे मानधन म्हूण ND अगरवालाक 1 लाख जाल्यार शरद मराठेक 75,000 दिवपाक 10 मे 2023 दिसा जाल्ल्या मंत्रिमंडळाच्या बसकेत मान्यताय। फातोड्ड्या माथानी साल्डाना कॉम्प्लेक्सात रूम नंबर 110 469 438 रूमाक भितरल्यान पेंट करूक येणावळ खात्यान 2,81,590 रुपया खर्च केले। सगळी बिलां फारीक करूक 4 ऑक्टोबर 2023 दिसा जाल्ल्या मंत्रिमंडळाच्या बसकेत मान्यताय। येणावळ खात्या वरवीं कोविडा वेळार एमर्जन्सी परचेस केल्ली। दक्षिण गोंय जिल्लोधिकाऱ्यान 61,16,617 रुपयाचो खर्च केल्लो। बायलां आनी भुरगीं खात्यान 18,09,860 रुपयाचो खर्च केल्लो, जाल्यार कायदो खात्यान 39,85,642 रुपयाचो खर्च केल्लो। सगळी 1,19,12,119 रुपयाची बिलां फारीक करूक 15 नोव्हेंबर 2023 दिसा जाल्ल्या मंत्रिमंडळाच्या बसकेत मान्यताय। पशुपालन खात्यान पोरूं 43,87,090 रुपयाच्या कामाक मंत्रिमंडळाच्या बसकेत पोस्ट फॅक्टो अप्रुव्हल दिला। खात्यान द गोवा स्टेट कॅटल मॅनेजमेंट येवजण 2023 खाला 2 हायड्रॉलिक लिफ्टीचे गाडये विकत घेतिल्ले। ताचे 25,53,120 रुपयाची बिलां फारीक करूक खात्याक 21 फेब्रुवारी 2023 दिसा जाल्ल्या मंत्रिमंडळाच्या बसकेत मान्यताय। SRF एंटरप्राइजेस कंपनी कडच्यान 3.11 मेट्रिक टन कडबा कुट्टी घेतिल्ली। ताचे 1 मेट्रिक टन 27,000 अशें धरून पुराय 3.11 मेट्रिक टनाचे 83,970 रुपया आणि VR ट्रेडर्स सप्लायरा कडच्यान तीच कडबा कुट्टी 17,500 मेट्रिक टन ह्या दरान घेतिल्ली। ताच्या कडच्यान खात्यान 100 मेट्रिक टन कडबा कुट्टी घेतिल्ली। ताचे 17,50,000 रुपया जाले। पुराय बिल फारीक करूक 19 ऑक्टोबर 2023 दिसा जाल्ल्या मंत्रिमंडळाच्या बसकेत मान्यताय। कामगार खात्याक पोरूं 20,77,381 च्या कामाक मंत्रिमंडळाच्या बसकेत पोस्ट फॅक्टो अप्रुव्हल दिला। कामगार खात्यान तरणाट्यांक करियराविषयी मार्गदर्शन करपाक कार्यावळी घडोवन हाडिल्ल्यो। 28 ऑगस्ट 2023 दिसा ताळगावा आणि 30 ऑगस्ट 2023 दिसा मडगावा अशे 2 कार्यावळीचो पुराय खर्च 20,77,381 रुपया। खर्च फारीक करूक 21 डिसेंबर 2023 दिसा जाल्ल्या मंत्रिमंडळाच्या बसकेत मान्यताय। आर्काइव्स खात्याक पोरूं 60,02,500 रुपयाच्या कामाक मंत्रिमंडळाच्या बसकेत पोस्ट फॅक्टो अप्रुव्हल दिला। आर्काइव्स खात्यान 14 ऑगस्ट 2022 दिसा पार्टिशन हॉरर्स रिमेंबरन्स डे कार्यावळ घडोवन हाडिल्ली। ताचो पुराय खर्च 51,03,500 रुपया। सगळो खर्च फारीक करूक खात्याक 21 फेब्रुवारी 2023 दिसा जाल्ल्या मंत्रिमंडळाच्या बसकेत मान्यताय। 53व्या इफीक संस्कार भारती कंपनीन रांगोळी आणि कल्चरल प्रदर्शन संबंधित कार्यावळ घडोवन हाडिल्ली। ताचेर 8,99,000 खर्च आयिल्लो। ते बिल फारीक करूक खात्याक 21 फेब्रुवारी 2023 दिसा जाल्ल्या मंत्रिमंडळाच्या बसकेत मान्यताय। प्लॅनिंग अँड स्टॅटिस्टिक खात्याक पोरूं 2,33,30,488 च्या कामाक मंत्रिमंडळाच्या बसकेत पोस्ट फॅक्टो अप्रुव्हल दिला। काणकोणा जाल्ल्या लोकोत्सवात स्वयंपूर्ण गोवा कार्यावळी खाला विमन पार्लमेंट आणि मेगा जॉब फेअर असे कार्यावळी घडोवन हाडिल्ले। हे कार्यावळी सनलाइट मिडिया कंपनीन घडोवन हाडिल्ले। तांचे वट्ट 2,33,30,488 रुपयाचे बिल फारीक करूक खात्याक 21 फेब्रुवारी 2023 दिसा जाल्ल्या मंत्रिमंडळाच्या बसकेत मान्यताय। अर्बन डेव्हलपमेंट खात्याक पोरूं 5,02,46,784 च्या कामाक मंत्रिमंडळाच्या बसकेत पोस्ट फॅक्टो अप्रुव्हल दिला। फ्रांसिस अर्बन कनेक्ट येवजण 2013 खाला पेनादे फ्रांस पंचायत वाठारात सर्वे नंबर 102/1 हे उक्त्या सुवातीर खेळपा खातीर प्लेन एरिया करपा खातीर 5,46,46,784 रुपया खर्च केल्लो। पुराय खर्च फारीक करूक अर्बन डेव्हलपमेंट खात्याक 21 फेब्रुवारी 2023 दिसा जाल्ल्या मंत्रिमंडळाच्या बसकेत मान्यताय। पंचायत खात्याक पोरूं 39,56,843 कोटीच्या कामाक मंत्रिमंडळाच्या बसकेत पोस्ट फॅक्टो अप्रुव्हल दिला। पाट्यार मायल्स हाय हॉटेल अँड टॉवर्स कंपनीच्या बिल्डिंगेत पंचायत खात्यान भाड्याक घेतिल्ल्या सुवातीचेर AC सप्लाय करूक आणि ते इन्स्टॉल करूक पंचायत खात्यान 39,56,843 रुपया खर्च केल्ले। हे बिल फारीक करूक पंचायत खात्याक 14 मार्च 2023 दिसा जाल्ल्या मंत्रिमंडळाच्या बसकेत मान्यताय। कितल्योशोच कार्यावळी अचकीत तयार जायनात, तांकां टेंडराक संद आसता, मात पोस्ट फॅक्टो सद्याक फॅक्ट जाला।
जनतेच्या पैशाचो कसो कितें वापर चल्ला ताचो अदमास दर एकाक आयलोच आसतलो। योग्य अयोग्यतेचेर उलोवया नाका। असेच वेगवेगळे विषय आम्ही तुमच्या मेरेन घेऊन येतले। तो मेरेन पळयत रावात प्रुडंट। Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.